हरे कृष्णा. आता अनेक एकादशी काणे आम्ही ऐकूया. ही एकादशी वरुतिनी एकादशी म्हणताची. वरुतिनी म्हळ्यार कितें? वरुतिनी म्हळ्यार वन हू इज आर्म्ड ऑर प्रोटेक्टेड. हे आमकां प्रोटेक्शन दिता. वैशाख मासांत कृष्ण पक्षा येवचे एकादशीक वरुतिनी एकादशी म्हणटाची. हे भविष्योत्तर पुराणांत हाजे बद्दल चंद वर्णन केलें आसा. एक पंत महाराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण परमात्मा विचारता, ही वरुतिनी एकादशीचे महात्म कितें की म्हण. हें केल्यार हाजे व्रत फॉलो केल्यार कसाने पुण्य मेळटा. तेन्ना श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजा सांगता, वरुतिनी एकादशी कन्न आमी वट्टू पापाच्यान मुक्ती पावच्या शकताची. हे एक जन्म न्ही, पयली जन्म मुखार येवची कसने आसल्यार आमी ते तातूंतल्यान बी आमी मुक्ती पावच्या जाता आमच्यान म्हणून श्रीकृष्ण सांगता. तेन्ना श्रीकृष्ण सांगता, हे वरुतिनी एकादशी केल्यार हे जन्म मृत्यू ह्या सायकला भितर आमी बांदिल्ले आसा न्ही, तातूंतल्यान बी आमकां फ्री जावचें मेळटा, तातूंतल्यान बी मुक्ती मेळटा म्हण. अशी मस्त महाराज लोक वरुतिनी एकादशी कन्न तांणी मुक्ती मेळोवन घेतिल्ली आसा. तातूं भितर महाराजा मंदाता आनी महाराजा दुदुंबरा. हो दुदुंबरा महाराज इक्वाक्षु कुलाचो. ताका एक पंत शिवा कडेन लॉर्ड शिवा कडेन शाप मेळिल्लो उरता. लॉर्ड शिव ताका शाप करना, ताका लेप्रसी येता, कुष्ठरोग येता. ताणें वरुतिनी एकादशी करन हातूंतल्यान ताका बिडुगडे मेळटा महाराजा दुदुंबराक. अशीची हें व्रत केल्यार जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे वट्टू हातूंतल्यान आमकां मुक्ती मेळचें साध्य आसा म्हण श्रीकृष्ण युधिष्ठिरा सांगता. आतां वरुतिनी एकादशी आमी फॉलो करचें म्हळ्यार हें इट इज इक्वल टू 10,000 वर्ष आमी तपस्सू कन्न, कठीण तपस्स कन्न कसं पुण्य मेळटा की ते वरुतिनी एकादशी एक फॉलो केल्यार खंडिता ते तसलेच पुण्य आमकां मेळटा. शास्त्रा भितर सांगिल्लें आसा, वेगळे वेगळे दाना भितर दान सांगिल्लें शास्त्रा भितर. तातूंत स्वर्णदान, अन्नदान, गोदान, अश्वदान, गजदान, कन्यादान, विद्यादान हे प्रमुख दान जावन आसाचे. अश्वदानापेक्षा व्हडले गजदान, गजदानापेक्षा उत्तम भूदान, भूदानापेक्षा उत्तम तिळदान, तिळदानापेक्षा उत्तम स्वर्णदान आणि हे सगळ्या भितर उत्तम अन्नदान. आणि कन्यादान आणि गोदान ते अन्नदान इक्वल म्हणून शास्त्रा भितर सांगिल्लें आसा. 40 किलो स्वर्णदान केल्यार कसं मुक्ती मेळटस की तसलेच अन्नदान केल्यार मेळटा. कोणी वैष्णवाक गरीबाक आनीक नीडी पर्सना अन्नदान करता की ताका खंडित मुक्ती मेळटा, पुण्य मेळटा. कसलें म्हळ्यार अन्नदानान एक जीव संतृप्त जाता. गोदान आनी कन्यादान केल्यार बी हेंच पुण्य आमकां मेळटा. तशीच विद्यादान बी श्रेष्ठ. हे सांगिल्लें आसा, कन्यादान करता आसतना कन्याले पेरंट्सान पोशकान तिका स्वर्णालंकृत जावन कितली जाता तांचे कडेन तितले तांगेले शक्ती प्रमाणे करन ते कन्यादान करका. आनी केन्ना कन्या कडचे दुडवाक आशे करचे नजो आपल्या ग्रिडा खातीर म्हण हें शास्त्रा भितर सांगिल्लें आसा. आमगेले पूर्वज बी हें सांगता आशिल्ले, पूण हाजे अर्थ आमकां कोतना. सो हे वट्टू दान श्रेष्ठ आसा. ह्या दानापेक्षा श्रेष्ठ म्हळ्यार वरुतिनी एकादशी हे व्रत फॉलो करचे हे वट्टू दानापेक्षा श्रेष्ठ म्हण सांगला. हे
व्रत फॉलो करणं, विष्णू स्मरण करणं, विष्णू सेव करणं, आम्ही विष्णूले शरणागती भितर गेल्यारी खंडित आमकां सगळे पापाच्यान मोक्ष मेळटा आनी हे जन्म मृत्यू सायकलाच्यान आमकां भायर येवच्याक मेळटा म्हणून हे महात्मा भितर वरुतिनी एकादशी महात्मा भितर सांगिल्लें आसा. तशी आमी आज मस्त पयास दिवस आसा तांतू हे व्रत फॉलो करया, विष्णू स्मरण करया आनीक हेच विष्णू लागीं मागया की आमकां अनंत काल पसून तुगेले सेव करच्याक आमकां हें करून दी, आमकां तूं ब्लेस करी, आमचेर मर्सीफूल उर आनीक आमी हें पुरो एकादशी व्रत फॉलो करया. जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्ण.